म्हादयच्या बाबतींत सरकार राजकारण करता ह्या विशयाचेर गोंयकार पेटून उठल्यात। मात सरकार भेरो जाला। लोकांचो आवाज तांच्या काना मेरेन पावना असो दिसता। बाणावलेच्या लोकांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। आतां डायवर्जन जातकीर उदक पावपा आहा तेंय पावपाना। आतां बाणावलेन पळयलें जाल्यार पयलीं सद्या इतले वर्सां जाले उदक सामकी पावना नळान, आनी नळान प्रेशरूय आसना। आनी आतां समज म्हादय डायवर्जन जाली म्हळ्यार बाणावलकारांकूय त्रास जातले आनी बाणावलकारांकूय उदक मेळपाना। सो न्हांवपा उदक पिवपा, झाडांक शिंपपा, शेतां रोवपाक कांयच उदक मेळपाना। सो दीस इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ अस। हय, गव्हर्मेंट पॉलिटिक्स करतात दिसता, कित्याक इतले आतां वर्सां जालीं, इतले म्हयने जाले, इतले दीस जाले की आमचे गोंयकार भाव भयणां मुखार सरोन म्हणजे आवाज वयर काडटा की आमकां ही डायवर्जन नाका। पूण तरी पासून सरकार बेऱ्या भाशेन करता, आयकोन घेयना। आनी वयल्यान दे आर लायक गिवींग कर्नाटका बेनिफीट फ्रॉम दीस म्हादय डायवर्जन, कित्याक ती फकत इलेक्शन गेमीक आनी इलेक्शनाक लागून ते आतां करता। कित्याक कर्नाटका इलेक्शन चालू आहा म्हणून ही आतां चालू आसा तेंची। हांव उलो मारतां सगळे गोंयकारांक जागे जावंक आनी दोळे उगडून पळोवंक आतां हें गव्हर्मेंट आमचो BJPचो कितें करता तें तुमी सगळे जाणात। आनीक आमकां हें उदकाचो प्रश्न व्हरोन सारको कर्नाटकाच्या तोंडांत घातलेलें आसा। आनी तें बेनिफीट जरी तरी तांकां दिलें जाल्यार आमचें उदक आमकां जें प्युअर उदक शुद्ध उदक मेवता तें पिवंक आमकां मेवचें ना। दुसरें म्हणल्यार आमची ही ग्रिनरी काबार जातली उदका विणीन। ते भायर आमचीं जनवरां जीं आसात तांकां उदक ना जातलें। देखून हांव उपकार मागतां सगळे गोंयकार आतां एकठांय रावन एकठांय फुडें सरोन ही म्हादय मांयक लागून आमी झगडुया आनी राखुया आमचो हक जो आमी इतल्या वर्सां पासून राखून आयल्यात। आनीक हे इलेक्शनाक लागून BJP कितेंय करूंक तयार आसा आनी आमकां व्हरोन थिंगा होणांत घातल्यात।